त्याला स्टेटमेंटात धाडलेलो तो म्हणटा तो सांगा ना गाडी कसली गाडी तुमचो जो ॲक्सिडेंटान जो झाला इंजर्ड झाला त्या पर्सनाकडे धाडलेलो आहे गाडी तो काय सांगा ना किती सांगता त्याला ॲक्सिडेंट झाला किती सांगता आम्ही जे की आमच्या टेक्निकल सर्व्हिलन्सप्रमाणे आम्ही ते व्हेरीफाय केलं त्यांनी सांगता सिल्वर असणार ते कट्टा नव्हती निघत तरी सांगपाक लायलो पण तिथे आमचो हवालदार तरी जेमची नको येयलो तरी मुंडुरानो हॉस्पिटलान तुमी सांगून आमी रिकॉर्डार घेता तेच व्हेरीफाय करून आमी आयडेंटिफाय केलें बट सगळे कॅमेरा व्हेरीफाय करून आमचे कडेन सगळी त्या टायमार खंय खंय CCTV फुटेज काडून दवरले आमी बट तेणी आतां एक्सिडंट जालो तेणी सांगपाक जाय न्हू बाबा कसली बाबा दुसरी गाडी तेका मारून गेलो नाजू कोणाक तरी बायलेक तेका येवन हांव तुजें स्टेटमेंट करता कशें आहा तुजें येवपा जाल्यार आमी वयता तुजे कडेन स्टेटमेंट घेवपाक बट म्हाका सांग आतां ते फॅक्ट रियल जाता जाल्यार कितें सांगपाक जाय न्हू तें तुम्ही त्या टायमार जर CCTV कॅमेरा आमी तुका सांगले जो टायमींग आसलो पयला 9:50 तो आमी सगळे CCTV हाडून पयले जे वॅगनर कार वेगनर त्या टायमार एकूच आमकां एक वेगनर ग्रे कलर वेगनर आनी थंय इश्यू जाल्लो कितें ग्रे कलर वेगनर सो एकॉर्डिंगली आमी ती आमचो प्रोसेस कितें आहा करपाची इन्क्वायरी करपाची ती करून पयलें आमी व्हेरीफाय केलें आता त्या टायमार सिल्वर कलर गाडी तुम्ही क्रॉस जाली सिल्वर अशें अच्छा गेल्या ते 6 महिने झाले आम्ही या प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्टा खातीर या गांवा खातीर आमी झगडटा आयज आमच्या म्हाज्या वांगडी पंच भुवनेश्वर तेकाच एक्सिडेंट केलो जाल्लो आसा त्या खातीर खूब हें जाता कित्याक आयज तेच्या वांगडा हांवूय आसा आयज तेका जालें फाल्यां म्हाका जावंक शकता फाल्यां आमच्या गांवच्या लोकांक आनी कोणाक अशें त्रास जावपाक शकता त्या खातीर आमी अशें एकवट रावन आयज हांगा येयल्ले आसा पूण आमकां हे पुलीस स्टेशनार तेंच्यांनी आमकां सरान PIन आमकां जाता तितलें हेल्प करप की आमच्या भुवनेश्वराच्या कोणेन ते कितें ताका हल्लो केल्लो आसा पळय तेगेर ते ताका आमकां सांपोवन दिवचें तर हें आहा पळय आतां मेन तुमचो लीड करतालो भुवनेश्वर तुमकां दिसता हें तुमचें डिरेल करपाक कितें तरी जालां ही घटना हें डिरेल करपाक तुमचें एजिटेशन कितें आहा पळय तें डिरेल म्हणा जाल्यार तुमचें आतां समज तो ना जाल्यार मागीर तुमचें तोच ना जाल्यार आमी आमचे गांवकार एकटे जाल्ले आसा आमी फुडें व्हरतली बट जाता तितल्यान सुनील बाई आसा सुरेश आसा आमी सगळीं फुडें वयतली तेका घेवन तो तुमी हें एजिटेशन आहा तें फाटीं हें करपाचें ना ना तुमकां अशें कोणाचो डावट बीट आसा एज अ डेप्युटी तशें म्हाजो कसो डावट आसा हांव सूरज तुजें कितें आसा शंका कितें आसा आमी डावट काय ना फक्त हांवें ताका क्लू दिला बाबा यो वॅगनरी आसा तुमी यो वॅगनरी बाबा हाडून कोणाच्यो वेगनरी त्यो अश्यो दिसता त्यो तुका ताका हांवें सांगल्यो कितें म्हणून? एक सांगपाच्या खातीर सांगलें यो बाबा वॅगनरी आसा अमकें तूं हाडून करूंक जाता न्ही एक वेगनर हांगासर व्हडली आसा म्हणून आयकल्लें उदय तो म्हणटा ताका विचारलें म्हणटा तो म्हणटा आपली न्हू अरे प्रत्येक जाणांक आपल्याला तो ना म्हणटलो न्हू चोर केन्ना चोरला म्हणून सांगता तुमचें आतां फुडलें हें कितें आसता रे समज तर हें एका पावना इन्वेस्टिगेशन फुडें कितें आसता मागीर तूं फुडें कितें करता फुडें आयची हें जालें तुमचें फाल्यां मागीर हळू तेजो हें जातलो आतां हळू म्हटल्यार आमी सगळ्या पळय आमचे करता करविता फाटल्यान हांव तेंच सांगतालें कितें करपाचें आनीक तुमी मुख्यमंत्र्याक होम मिनिस्टर म्हणून मुख्यमंत्र्याक बीन मेळटले हांवें सकाळी एक बायट दिली तेन्नाय सांगलेलें की होम मिनिस्टराक की तुमी ह्याचेर इन्वेस्टिगेशन करचें डिटेलान PIन आमकां सारकें कांय दिवना क्लियर की आपूण बाबा इन्वेस्टिगेशन फाल्यांच करतलो जावं केन्ना म्हणल्यार अजून कांय सांगना तुमी सांगपाचें कितें करपाचें तें कशें आसा पळय हांव सांगता तुमकां थंयच्यान थंय आतां कोणा कडेन कोणाचे जर बरे कॉन्टेक्ट आसा जाल्यार ते CCTV कॅमेराज आसा पळय तेंचे मातशे फुटेजी घेता टायम वयल्यो कित्याक सगळे तेच आमकां रावंक मेळचें ना कित्याक आतां एट प्रेजेंट आमी सगळे बिजी आसले कित्याक हांगा धांव थंय धांव तसलेंच हें जालें तुमचे कडेन कोणाची वळख आसा जाल्यार मातशी ती CCTV कॅमेराचे फुटेज घेया पुलिसांकूय हेल्प करूंक जातलो पळय तुमकां जाय जाल्यार आमी त्या इन्वेस्टिगेशन करपाकूय मातसो वेळ लागता
पूण आमचे कडेन जर जाता जाल्यार आमी करचे तितले फास्ट पुलिसूय करतले मागीर. तुमकां जाय जाल्यार आतां ते स्पॉटारूय या तुमकां कळटलें एक्झॅक्टली चडशे फ्रूट वाला आसता डेली आसतालो बायच्यान ताका येवंक नाका बीन सांगलें ताका मागीर विचारूंक जायना आमकां ना ना फ्रूटवालो तो डेली आसा ना तो बाय बसलो आसतालो एक्चुअली एकदा केन्ना येता पळय तेन्ना माझे म्हणण्या काय आशिराज माझे म्हणण्या कशें आना मार तूं आतां मरे अजून 12 वरां जावंक ना सकाळचे 9:45 आतां 9:10 जातली रातची आमी PI आसा पळय 24 वरां दिवया 24 वरांच्यान इन्व्हेस्टिगेशन कितें तेंचें जालां तें पळोवया नाजाल्यार आमी इन्व्हेस्टिगेशन करून कमेंट्स करुया. हांव मनीषा पालयेकर. हे जी आज घटना घडल्या न्हू ती खरेंच एक वायट घटना जावन आसा आनी तेजे बेगीन आमच्या पुलिसांनी न्हू गोंयच्या पुलिसांनी आनी आमचो गृहमंत्री जो आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसा तेणी हितून मातशें लक्ष घालून बेगीन हे सॉल्व करचें अशें आमकां आमची सगळी विनंती आसा तेंचे कडेन. मनीषा पळय कितें हा एक एक्सिडेंट केसीक समज तर पुलिसा कडेन हें जावन इन्व्हेस्टिगेशन जायना तुमकां होम मिनिस्टराक हें मागचें पडटा म्हणल्यार कितें इतलें आमचें हें जाल्यार पुलीस सारकें इतलें इन्व्हेस्टिगेशन हें बारीक करपाक जायना म्हणल्यार लॉज कही न्हय कमजोर जाल्या ही लॉज तुमकां होम मिनिस्टराक मागपाक. तर तेणे आमकां सांगला न्हू आपण हें करता इन्व्हेस्टिगेट करता पूण होम मिनिस्टरा कडेन मागप ही अशी आसा की कनेक्टेड आसा. आमचो तो काल मेगा प्रोजेक्टाक काल स्टॉप ऑर्डर काडल्या तितून भुवनेश्वर आमच्या वांगडा लिडींग आसलो. हय सो त्या लागून पूण आमकां दिसता की सीएमान हितून इन्वॉल्व जावपाक जाय. सीएमा म्हणजे हांव कितें म्हणटा जाणा तूं सीएमा कडेन वचोन मागप म्हणत जाल्यार म्हणजे आमचे पुलीस इतले सारकें हें जाल्या इतलें तेंचे कडेन हें इन्व्हेस्टिगेशन करपाकूय जायना सादें हेजें एक्सिडेंटा केसीचें हिट एंड रन केसीचें आतां मागचें पडलें न्हू कित्याक आमचो भुरगो न्हू रावन चॅक करता मनशां आनी गोंयकारांच्या हितून तरी तितली मनीसपण आसा अजून पर्यंत की रावन मनशाक पळयतात आनी खंयची गाडी कितें बाबा कितें जालां रे तुका उदक तरी लावन मागीर 108 आपूण व्हरतात तरी हे तिचे कोण हिट एंड रन करून गेला पळय न्हू तो मनीस म्हाका दिसता मनीसपण नासलेलो आनी इवन गोंयकारूय न्हू काय कितें म्हणून खबर ना वता ना मुद्दाम करीत जाल्यार कित्याक रावता दिसता मुद्दाम केला जाल्यार तो दिसता हे आमचे गोंयकारांनी अशें करप न्हू केला कोणी जाल्यार जाल्यार गोंयकारांनी करप न्हू ते आमी आमच्या गोंयकारांक सांबाळपाक जाय. हे भायले लोक पळय येवन भरता आनी आमी गोंयकार जर तेंच्याच भाशेन वागपाक लागले जाल्यार मागीर आमचेय कांय गॅरंटीच ना. गोंयकारपण गेले